दिसुदेला दिसुदेला सर्वणेंचो दिसुदेला जेजू आयला जेजू आयला सर्वंदर जेजू आयला दिसुदेला दिसुदेला सर्वंडेंचो दिसुदेला जेजू आयला जेजू आयला सर्वंदर जेजू आयला हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया ओ हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया उसवाडायला उसवाडायला संसाराचो उसवाडायला जेजू आयला जेजू आयला सोडवणदार जेजू आयला उसवाडायला उसवाडायला संसाराचो उसवाडायला जेजू आयला जेजू आयला सोडवंदर जेजू आयला हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया ओ हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया तुमच्यासारखे स्थान देऊन आम्ही भोगायची जाऊन आणि वाकण जाऊन आमच्या पूर्ण सगळ्या सत्य सोय सगळ्या शिल्प सोय आणि सगळ्या आमच्या रत्म्या आणि खर्चाच्या पुढे येतो आम्ही आता ऐकून जाऊया बापाचा आम्ही वाकांच्या मध्ये या गीता सोय हे गीत जावयाचा जे बोलूया Hallelujah, hallelujah.
देखून खंडित जावन बाब समजता की आमच्या वेळाच्या अडचणे सवय आम्ही कितें करूं आमी ताज्या खातीर समर्पण दिता तें आमच्या मनापासून ताज्या खातीर वचचें म्हणून खंडीत जावन तो वचची खुशी पावतलो आनी ज्या आमच्या मोगाळ बापाक त्या बापाची खुशी आमच्या सगळ्यांक मेळोवन आमच्या खुशे सवय आमी बापाचें एक करच्या खातीर आतां आमी बापाक आमी आराधन करचें आमी ताका नमस्कार करचे आमी आमच्या चिंतपाने भोगणार सवय आमी ताका सकडून नमस्कार करचे खातीर आमी गीत घेवया गीत जावन आसा जेजून बसयल्ल्या पवित्र आत्म्या Baba
थोड्या उतरांसोय तुम्ही आमकां तर स्वागत केल्लें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. फादरान सांगलें फुरसतीच्या वेळार तुम्ही हांगासर येवन ब्रदरांचो मेळयेचो म्हणून फकत मेळचें कोणाक न्हीद अति गरज आसा तांणी मात्र कोणाचेय थोडे भलायकी बिगडले तसले समस्या आसात. थोड्यांक मस्तू पुरो कितें म्हणटात चड बेजाराय टेन्शन वाव करतात जोड मेळटा ती बरोबरीत जायना जोड येता ती उरना जोड येता ती आमच्या समस्यांक तस करून आमकां जिवान काडटा तसले अडचणी जावन आमचे जिवानांत असले अडचणी जावन आनीक असले असल्या थोड्या संदी सोयेन वचून जी तरी कोणी आसात जाल्यार खंयच्याच डॉक्टरा कडेन वचून जायते पयशे खर्च करून जायती वखदां खावन पिडा करूंक जायना. मोदी समाधान मेळना जादोसकाय आपणाक येना कुटुंबाकय माया मोग एकवट शांती समाधानाचो जियोवंक अति ग्रस्त जाल्यात तस जाल्यांनी मात्र येवचें. कोण एक भावाचें कोणें नांव सांगलें ह्या बाबान ताचे नांव दिवचें अर्ध्या कट्ट्याचें गॅप दवरून आनी तसल्यांनी मात्र येवचें. आनी दया करून ही एक विशय हांव सांगता तुमकां उडास कोणी जर तर येतात जाल्यार कोणेय चिंते नाका की गरज आसा येते मेळ्ळा जाय पूण पयशे कांय दिवंक पडटात पडना पयशे ना तर कशें वेचें म्हणून ब्रदर पयशे दिवना ब्रदर फकत थंयसर वेतात थंय ताली देवान दिल्ली देणी जेजूच्या नांवान दिवन वेता शिवाय कान घेवची विशयी ब्रदर येना. त्या देखून फकत तुमच्या पायवाटे करतात या बद्दच्या करतात कितें जाय तितलें करचें आनी येवचें जेजूकां कितें ब्रदर हमारे पास या ह्याच्या हमारे पास मेळटा तुमकां जोडचें घेवचें वेचें. कितें एक ना समजलें आसा की कावन्सिलींग आमच्या नात कांय दिवंक पडटा ना दिल्यार घेयना आनी दिवंक नातूच. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी भाऊ कोण आसा तांची नांवां लिस्ट घेता आसतना अर्ध्या घंट्याचे गॅप दवरून लिस्ट नांव रजिस्टर करचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां आमी देवाचें उतर आयकूंक आमी आयकली जाल्यार आमी आतां देवाचें उतर आयकत आसतना संपूर्ण तरान आमी प्रयत्न करचें बापा जावन जिवीत जोडच्या खातीर पुरा तरान आमचे तन मन आमचो वेळ आमचे चिंताप आमची भोगणां बापा तें दिवचें आनीक सार तशें म्हणटात बापान आमकां तयार दवरलेलें तें जिवीत तें जावन आसा आत्मीक जिवीत तें जिवीत जोडच्या खातीर आमी तयार करून सांगेवची आनी तोच जावन आसा आमचो उद्देश. ह्या उद्देशा समेत आमकां हो एकच एक अवकाश बापा जावन पयस आसल्या आमी बापा तेणी लागीं येवन बापा तेणी जेजूच्या नांवान एकवटचें पवित्रतेच्या बोलवांचो सत्य समेत बापा तेणी एक जावचें बापा सांगतात जियोवचें आनी बापा जावन जिवीत जोडणा म्हणून दिवचें. होच आमचो उद्देश. ह्याच उद्देशा खातीर हांगासर आमी जेजूच्या नांवान जमल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मोगाचेनो आमच्या पैकी हर एकल्याक ल्हानाक व्हडांक ग्रेसांक दुर्बळ्यांक अस्पतांक बळवतांक हर एकल्याक कितें ना कितें नाना तराचे कश्ट आसातच. वयगी हर एकल्याक आसा. म्हाका वेगळे कश्ट ताका आनी एक कश्ट ताका मागीर एक कश्ट मागीर एका मागीर नॉमिनेचे कश्ट हर एकल्याक कश्ट आसात. जर कोणी म्हणटा म्हाका म्हज्या जिणेंत ह्या संवसारी जिणेंत जमून आयल्याक म्हाका मरता म्हणसर हांव जियेत आसतना खंयच्याच तराचे कश्ट जर येवंक आनी मुखार येवचें नात म्हणलो तसलो कोणी आसा या आसा म्हणटा ते फाटीं बारीक कश्ट. मनशाचें देवाचें उतर सांगता कश्ट आसातच. तो कितलो व्हडलो जावं कितलो ग्रेस जावं कितलो बळवंत जावं
कोणीय जावन कश्ट म्हणले मनशाच्या संसारांत आसातच. पण आमी ह्या कश्टांचो भायर येवंक जाय. बिगडलेले मोदीचें समाधान फाटीं दवरूंक जाय. पयस आसोन आमी बापाक आनी बापाक राज्य येवंक जाय. होगडायलेले जिवीत आमी जोड घेवंक जाय. आमच्या लागीं सगळें आसा. काम आसा, आस आसा, पयशे आसा, बोंका आसा, गुडू आसा, भांगर आसा, सगळें आसा. कुणीक भलायकी ना, मोदीक समाधान ना, आनी खंयच्या खंयच्या तराच्या जेदेसपरायेन टेन्शनान अडचणेन आमी जर तर बापांदार करून दवरलेलें तें जिवीत जर तर आमी भोगांक पावले जाल्यार तर आमच्या लागीं कितेंय आसा जावन तें कांयच कामाचें न्ही, तें व्यस्त जावन आसा. आनी हें आमी जाणा जावया. खरी व्यक्ती जाणा जाता तें कश्ट तशें म्हज्या बहिणीचे कामाचे कश्ट आयले. आज हांव म्हज्या तुमचें हांव कशें जेजूच्या नांवान हांगा म्हणसर तुमच्या मुखार येवन उबो जावं कारण जावं ही म्हणलें हांव तुमकां आयच्या ह्या संदर्भांत दाखयता सांगता. 1994 सप्टेंबर म्हज्या थंय एक अनावत आयलें. म्हज्या बायलेचें ऑपरेशन करून पडलें. फर्स्ट डिलिव्हरी जावन 3 वर्सांनी पळयत आसतना सिझेरियन डिलिव्हरी जागो भितर जावन ओपन जालो आनी कॉम्प्लिकेशन आसता आसतना ताच्या ते पोटा वयर पळयत आसतना मातसो उठल्या भशेन उरतालें. म्हळ्यार बायल्या समजायच्या सपोर्टाक आसलें. तर तपासणी करता आसतना कळोन आयलें की भितर जावन तो ऑपरेशन केल्लो जागो काय उक्तो जाला. तर डॉक्टरान सांगलें ऑपरेशन करीत जाय. तर ऑपरेशन प्रती विशय डॉक्टरान उलयत आसतना ताणें सगळें तुका भुरगीं घेतली. हांवें म्हळें एक आनी दुसरें काय तुमचें प्लॅनिंग आसा आनी एक जायत जाय म्हणून आमी जाप केली. तर सेकंड भुरगें जावं दी त्या वेळार फक्त सिझेरियन करया भुरगेंय जाता ऑपरेशनय जाता हे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. आमकां खुशी जाली. तेन्ना तर आमकां कळोन आयलें की आतां ह्या परिस्थितीर आतां ह्या संदर्भांत ही स्थिती ही परिस्थिती की इल्लेशें जेवल्यार पोट फुटता, गव्हर्मेंटान सोडटा आसतना जाप येता तर बरोली गुरवार जावन आसतना कशें जायत अशें म्हणून सवाल डॉक्टर लागीं करता आसतना तर म्हाका आतांच ऑपरेशन करया. तर ऑपरेशन त्याच वेळार 1994 त्या वर्सा केलें. ऑपरेशन करून हांव फाटीं मास्कार गेलो. 3 म्हयन्यांनी म्हाका एक शीट आयली. म्हज्या भयणीक 16 वर्सां प्राय जाली. ताका हार्टाचें प्रॉब्लेम स्टार्ट जालें आनीक कांकणारी पादावंगा हॉस्पिटल थंय व्हरून तपासणी केली केएस भट डॉक्टर लागीं आनीक ताणें पुरो चिकित्सा करून रिपोर्ट दिलो. ताणें हाका हार्टाचे प्रॉब्लेम आसा, हे विशेष तराचे हे जावन आसा आनी जाता तितले बेगीनच ताचें ऑपरेशन करीत जाय. आनी ही चीज पासून हांवें चिंतलें हांव तेका एका कंपनीत काम करतालो. 3 म्हयन्याच्या सुटयेर येवन म्हज्या बायलेचें ट्रिटमेंट केलें आनी वचून आतां फक्त 3 म्हयने काम केलें म्हणजे आतां ही भयणीची खबर तरी आतां म्हाका खंयची कंपनी अरे 3 म्हयने ह्या हार्टाच्या प्रॉब्लेमाचें ट्रिटमेंट करच्या खातीर खंयची कंपनी सुटी दितली. हांवें चिंतलें हांवें म्हज्या भयणीच्या हार्टाच्या प्रॉब्लेमाच्या ऑपरेशना लागून काम सोडचें आनी येवचें. सगळो संवसार रचलो रचणार खंयच्या ना खंयच्या एका ठिकाणी हांवें म्हाका तो आसरो दितालो. पूण म्हाका आतां सगळी हांवें जाणूंक जाय फाली म्हज्या भयणीच्या ट्रिटमेंटा लागून ताच्या भलायके खातीर हांवें ध्यान दिवंक जाय. आनी हांवें म्हजें काम सोडलें आनी हांव आयलो इंडियाक. पळयत आसतना न्हीद जावन म्हजी भयण विशेष तराच्या कश्टांत अडचण आसलें. आनी म्हज्या भयणीक डॉक्टरान सांगल्या प्रमाणे हांवें सांगलें ताणें पूर्व मंगळारा दीस मणिपाल एडमीट जावचें. त्या केस डॉक्टरान सांगलें मणिपाल ते बरो डॉक्टर आसा डॉक्टर शतपती हार्ट स्पेशलिस्ट थंय जाल्यार तुमकां बरें जायत अशें म्हणल्यार थंय वचून एडमीट जावन ऑपरेशन ट्रिटमेंट करचें विशय भयणी लागीं हांवें सांगता आसतना भयण म्हणालें धक्केबाज आमी
ऍडमिट जाऊया म्हणून ऑपरेशन करताना डॉक्टर सांगताय की इंजेक्शन दिलो खांतला दोन जाल्यार पळया अशें म्हणत आसतना म्हाका बगलें म्हजी बहीण ऑपरेशना खातीर येता आनी त्या संदर्भात म्हाका उलास आयलो पोट्टसो कोणेय सांगलें आयकलें म्हाका दोतोरांपैकी विशय पुरो पूण त्या संदर्भात म्हाका कोणे कोणे कितें सांगलें उलास आयलो थंय गेल्यार जेजूचें नांव मागल्यार आमकां वस्तू पुरो बरेंपण मेळटा म्हणून आनी हांवें म्हज्या भयणीक सांगलें ताजें नांव शांती आतां आमी माणिपाल वचया आता आम्ही या पडटा जेजू लागया मागया तुका ऑपरेशना खातीर वेळ दिवच्या खातीर आनी तो काय करेल वेळ दितलो हे वेळ घेवन फाटल्यान आमचे हॉस्पिटलांत एडमीट जावचें माणिपाल आनी तुजें ऑपरेशन करचें जायत म्हणालें आनी तेका सर हांव काम करून आयलो म्हज्या बायले पळयता ऑपरेशन जावन 6 म्हयने जाल्यात ऑपरेशन बरें फस्ट क्लास पूण ऑपरेशनाच्या कुशीक एक लोक इतलो व्हडलो आणि त्या आपल्याच्या विशेष करायचे लोक फिक्स लोक या पायाच्या राहिल्या आणि पाय मुखार होताना 6 महिन्याच्या अवधीमध्ये एकच एक आईचा असतो बघेवपणे समाजाच्या राहते विसाचे बलिदान ते अटेंड जाऊन कित्याक घरात जाऊन बाहेर येऊच म्हणते आणि म्हाका जावंक येना ताणी या 6 महिन्याच्या अवधीर कित्याक हांव कांय टेन्शनाचेर येता आनी अशें ज्या रितीन म्हाका तेचे कश्ट जाते वयल्या लागून तर मग आम्ही त्या बायलेक सांगलें हांव आनी म्हजी भयण येता तुमी ये कितें कश्ट सांगता तुज्या आसा न्ही या आमी मागया आमी जेजू लागीं आनी जेजू तुका कांय तरी मोठी समाधान दितलो जायत म्हणालें तेका जाणांनी आमी एक बंदोबस्त करता आसतना निमाणे भयण म्हणालें 14 वर्सां प्रायताची म्हणालें जाके आमी येता म्हणून येता म्हणल्यार आमी ताका जायत म्हळें आनी आमी 4 जाणां वयतले 4 जाणां वयत आसतना म्हाका देवाच्या उतराचो उडास आयलो मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स नंबर 28, 29, 30 ते या उतराचे सांगता कोण पुरो तुम्ही कष्ट केले आसात अच्छो मुखे केले आसात तुम्ही या मुझ्यासाठी हांव तुमकां विशय दितलो मुझे जू तुमच्या खांद्यार देया मुझे जू बोवो सुलावू आनी हांव बऱ्यान ताच्या काळजाचो म्हज्या लागीं जावन तुमी विशय घेया हांव तुमकां विशय दिवचो जावन आसा हे देवाचें उतर म्हज्या खातीर आनी म्हज्या कुटुंबा खातीर ह्या संदर्भा खातीर म्हणून हांवें चिंतलें आनी म्हज्या मतीन घेतलें आनी हांव त्या देवाच्या उतराचो हांव गेलो म्हज्या कुटुंबाक घेवन पावलो थंय शुक्रारा वयतालो सोमारा पावता आसतना त्या मध्ये आम्ही एखादे रेल्वे स्टेशनात जमा जाल्ले हांव कोडयार मेंगळूर गोवा आनी कारवार या 3 कडचे लोक साधारण 600 लोक एकठांय जाल्ले हांव 600 लोकां मध्ये एक फूल पॅरालायज जालो मनीस तो वयरचो जावन आसलो ताका मुखार व्हीलचॅराचेर बसोवन व्हीलचॅर समेत गाडयेर बगदार दवरून तो आतां मंगळूर काडलो आनी मंगळूरांत ते रेल्वे स्टेशनांत जेंट्स वेटिंग रुमांत आमी लायनीर बसोन एक वाटण बाबा सगळ्या लागीं आमी पयशे घेवन तिकेट सांगीत आसतना ती म्हणाली ही आमची परिस्थिती आमी गोवा जावन ह्या स्थितीर आमी हांगा येवन पावल्या आता आमी कितलेच कश्ट जाले रे हांगा जावन आमी पोट्टा मसो येता पोट्टा जावन फाटलीवरची कांय सुलाबायची बंदोबस्त आसा की म्हणून विचारूंक लागली तेन्ना तर तो ब्रदर कॉर्परे म्हणालो तूं म्हणटाय तुजी ही परिस्थिती तो जावन आयल्या तो कश्टान कितले कश्ट जाले हांगा पोट्टा येता म्हणटाय आनी पोट्टा जावन फाटी येवची सुलाबायचो आसरो तूं सोदताय जर तर तूं जेजूचो मीठ करता काय जावन मोग करताय जाल्यार ताज्या लागीं भोवाटान तूं मागताय जाल्यार आनी जेजूचो तूं नास्तिकान जावन तूं मोग करताय जाल्यार तो जेजू तुज्या ह्या घोवाक आपडटलो आनी ताका बरो करतलो आनी वो बरो जातलो आनी वो उठतलो चलतलो सत्तारी ट्रेनीची वचून तुज्या घराक वो पावतलो जर तर तुका पातयेन आसा जाल्यार तुज्या ते भोवाट आसा जाल्यार मात अशें म्हणालो त्या वेळार ती स्त्री म्हणाली ब्रदर
आम्ही जेजू मोग करता आम्ही जेजूला फाटेने मागता आणि आमकां जेजूचो वरचो मोग आनी फाटेनी आमकां आसा त्याच उद्देशान आमी आयल्या ब्रदर म्हणालो तितलेंच पुरो बाकीचें टेन्शन जेजूचें तुमकां कशें हाडचें फाटी तुमी कशें घरा फाटल्यान पावचें हें म्हणलें त्या वेळार हांवें चिंतलें वो मेल्या मोठ्या भशेन आसा मनीस काल उसो आसत आनी बरें ना सुखी आसत शिवाय हाताला नातू पायाला नातू उडयना तोंडाला बरे उबे आसात उसो आसता बरे उबे आसात शिवाय दुसरें कांयच ना मेल्या मोठ्या भशेन आसा म्हणून मोगाले म्हणटा तुमी जेजूचो मोग केल्यार तुमी भक्तीपणान फाटेने मागल्यार जेजू ताका आपयता गुण करता सत्ता भक्तागे ट्रेनिंग वचून भोंवता हाचे कशें साथ सत्य सत्य म्हळ्यार जेजू ताका कितलें बरें करीत पडटा वचून ते स्टेजीर जावन देवाचें उतर आयकत आसतना ताणें देवाचें उतर आयकत आसतना ताची सगळी जिणी ताका उदास दिताली ताची जिणेंत ताणें केल्यो चुकी म्हणपाक आवाज केले पडटा तांच्याची जिणी सगळी उदास घेत आसतना ताका इतलें हमेशा भोगतालें की हांव कित्याक खातीर असली जिणी जियेलो आनी ह्या सगळ्या म्हज्या बापाच्या नातूच्या ह्या संबंधाच्या जिणी जिवता वरवीं ह्या फाटली जिवता वरवीं म्हजे सगळे जिवितांतले हे कश्ट हांवें आपणायले आनी असली जिणी हांवें खाल्याक जियेलो बाबा अशें म्हणलें ताका ताच्याच जिविता विशयाचो ताच्याच संत विशयाचो ताका कागाळ येतालो आनीक अशें ह्या ताचें थंय परिवर्तन जातालें आनी ताचें थंय एक चिंता येतालें की हांव आतां पिडेस्त जावन आसल्यार म्हाका एक दीस मरोंक आसा हांव बरें केलो जावन आसल्यार म्हाका एक दीस मरोंक आसा देवाचें उतरां मारिपाक ताचें थंय जाल्ल्या परिवर्तना सोय ताच्या मदीं येतालें की हांव म्हाका खंयच्याच खातीर आसल्यार म्हजी भक्तां जेजून जर तर बसयलीं जाल्यार म्हाका जर तर भक्तां जावन सुटका जेजून दिली जाल्यार जिवीत हांवें बापा जावन आपणाचे खातीर म्हाका एक अवकाश आनी हो अवकाश एक म्हाका मेळ्ळो त्या देवाक त्या जेजूक आर्गां म्हणून ताच्या थंय असो एक उतरे गेलो आनी असल्या उतरां सोय तो जेजूक आर्गां घेतालो इतलें तो जेजू बरें करी आनी कशें चलो न्हू सरळ ट्रेनीन वचून पावचें गोवा फाटी तशें मुंबय म्हणजे तितूलो आमी हे सगळं चिंततालो पण तुका सांगचें कित्याक मेळ्ळें तशें पळोवंक मेळना आनी तशें घडलां तें कडेन तुका सांगचें तशें म्हणटा आसतना सगळे लोक ट्रेनीन बसले ट्रेन स्टार्ट जाली पयलीं स्टार्ट जालें तेन्नाच एक आमच्या थंय असलें एक अडचणेचें गरीब जालें की म्हज्या बायलेचे पाय मोठे मोठे जाले म्हज्या हार्टाच्या प्रॉब्लेमाले बहीण विशेष तरेची दूख सुरू जाली आनीक ह्या रितीच्या आमच्या अडचणेच्या परिणामांतले हांवें म्हज्या मुखार बसयल्या मनशांक रिक्वेस्ट करून उठयलें म्हज्या बायलेक न्हिदयलें ताजें दूख सांगलें सेम टायम म्हज्या बहिणीच्या हार्टाचेर सुरू जाली ती दूख ताजें रडणें आनीक ताजें तें कश्ट पळोवन हांवें चिंतलें ताका कांय तरी हांव जावंक दितां तर खायना पियोंक दितां पियेना पुळसो दितां जेवंक दितां खंयचेंच तें घेयना फकत ती एकदां रडटा हांवें चिंतलें म्हजें भायर जर येना न्हिदलां तर तें समाधान येनासा तशें जाल्यार ही पांयाची दूख गेली पूण हे म्हजे भयण हार्टाचे प्रॉब्लेम तर ह्या प्रॉब्लेमाक अशें हांवें कश्ट न्हू दुकान आसा तर आतां मुखार येताना काही हें मरता म्हूण हांव कांय घेतलें तशें म्हणटा आसतना पयलीं आमचें मुखार गेलें ठिकाण्याक पावलें हांव देवल्या आमी स्टेशनाक आनीक भायर गेल्या भायर वचून आमी दुसरे टॅक्सी धरली आनी मुळींपूर रेल्वे सेंटरच्या गेटीच्या भितर रिक्षा ही नॉर्मल जाली तर त्या संदर्भात हांव पळयतना म्हाका उडास आयलो देवाच्या उतराचो जेजूच्या टायमार त्या संदर्भात त्या काळार दिसाचो जेजू दर्यांत तरवारांत दोनी पळय करता आसतना एकाच्यान थंय एक असलें सगळी जाल्ली तो सरळ सांबाळलो वाऱ्याक सांगता वारा मारली येवन दोनी मारून उडाक दोनी पडोवन दोन पडोवन जाली जेजू सुकण्यार सगळी दवरून न्हिदोंक लागलो आनी बरी न्हिदेन आसलो तो आनी त्या संदर्भात ते सीत घाबरले येले आनी हातको मारूंक लागले आनी जेजू उठयले आनी म्हणाले मेस्त्री सगळ्या आमी बुडटा तूं आमच्या कोपऱ्याक मेळ जेजू उठलो आनी पळयलें
परिस्थिती फार गंभीर जाऊन लागली. वाऱ्यात काय थांबले, थंडता, शांतता. वारे शांत झाले, वारे रावले, दर्यात मिळालो, शांत राहो, थंड राहो, उसाबळ दर्यो शांत राहो. शिसांकडे सवाल केले, काही आता तुमचं वाटतो, काही आता तुमचं वाटतो. आणि हे देवाचे उदाहरण जेजू म्हाका तेंच हिसा कामना म्हज्या मतीन केले, हांवें चिंतले म्हज्या मतीन चालेली जावं दी. जर तर हे देवाचे उतर जेजून दिलां जाल्यार बापाच्या खोटे खातीर दिलां. हांव एक बापाचो भुरगो जावन आसा, खंडीत जावन हे देवाचे उतर म्हाका लागून जाताले. एक चिंतून गेले आमी भितर रावपाक लागले, भितर रिकला उलयतना धर्मस्वरूप कोणा कशे उपर जातात, कोणा कशे मोठ मारतात, ईश्वराचे दोर लागतात, कोणाक शेतकऱ्याचे दोर उगो लागतात. आणि कशे कशे कोणाक पेंगट ना, कोणाचे पाय नात, कोणाक दिश्ट ना, आणि कोण अशें आसा आनी कोण कशें आसा हे पळोवन आमी चिंतलें, आमी बरी नुस्ताकी घालून सोनो मेळटा कोणी सांगचें ना आमकां आमी कितें आमच्या पैकी कोणी कितें करतात म्हणून. आनी तांकां पळयतना दिसता आमी कोणी सांगूं जाता कितें सांगना. हांव जेन्ना तेंचो पळोवंक लागलो त्या वेळार सगळ्यात देव म्हाका आनी म्हज्या सगळ्या कुटुंबाक विसरलो आनी तांच्या फाटल्यान वचून तांची इंटरव्यू घेवंक सुरू केली हांवें. वो कोण, ती कोण, थंय कोण, ताका काल जाता, ताका काल जाता, ताका काय ट्रिटमेंट केला न्ही तुमी, खंयच्या रितीचे खंयचे डॉक्टर भेट दिल्या की अशी तशी विचारतना ती सांगूंक लागली. वो म्हजो घोव, हे म्हणजे तो म्हजो भावाची, ते म्हणजे भावाची बायल, अशें तांणी तांचें रिलेशन कितें म्हणून सांगून ती म्हणूंक लागली. अरे आतां कॅन्सराची पिडा, अरे 8वी क्लास शिकता आसतना सर बरें आसले, ताजे उपकार ते कुटें जाले. अरे तें शिकून आसतना 12 वर्सां प्रायस्त्यांत सोमा आसले, ताजे उपकार अशें जालें. आनी वो म्हजो घोव ताका हार मारल्या, आनी वो म्हजो भाऊ ताका कॅन्सराची पिडा. अशें नाना प्रकाराचे तांचे प्रॉब्लेम सांगता तो एक बहीण म्हाका म्हणाली, भावा आमी या पिडेन जावन सुद्दां करचे खातीर, या पिडेन जावन आमी बऱ्याक जोडचे खातीर आमी संवसारांत आमकां कितलें साण आसा, कितलें सगळ्या हॉस्पिटलांत खंय जाता थंय गेले हांव. आतां आमचे कितें आसा पयशे पुरो जोड आमी उपयोग केली, सगळ्या जाग्यार जावन आमी चिकित्सा जोडली, जायती वखदां हांव केली, पूण कांय फायदो जावना. आतां आमचे आसले पुरो कंप्लीट फीश जाले. आतां आमी रिणां लायली, हांव रीण बिजनस केले जाल्यार कांय जावना, देखून आतां आमकां रीण दितले कोणी ना. अखेरीक आमी आयकले हांगासर जेजूच्या नांवान मागणें चलता म्हूण आयकून आमी हांगासर केलो अशें म्हणूंक लागली आनी रडोंक लागली. हांवें म्हळें भयणी, हांवें तुज्या लागीं सवाल केले, तुवें म्हाका जाप दिली आनी रडोंक लागली. हांगा येवन आमी रडचें जालें. तुमच्या लक्षांत आमी एक कितें ना कितें प्रॉब्लेम घेवन आयला, पूण आमी जर तर रडोंक लागता हांगा बी या कंपाउंडाच्या भायर येतो तो टायम आमचो आसलो रडचो, पूण आतां आमी हांगासर भितर रडोंक कांय फायदो ना. ती म्हाका रागान अशें पळोवंक लागली. वो काले म्हणटा तुजे पुरो विशय पुरो सांगली, ताका बिल्मो तूं म्हणून दिसो ना आनी म्हाका रडटाय घाल्या की म्हणून म्हजे प्रश्न म्हाकाच गो म्हणून चिंता आसतले, ती चिंता आसतले आनी म्हाका अशी पळोवंक लागली. हांवें म्हळें तशें न्ही पयलीं, हर एका कश्टांक आनी पिडेक कारण आसा. कारण नासतना खंयचेय आमच्या जिवितांत जायना. ही जर अशी पिडा जायते तुवें कश्ट काडले, जायत्या हॉस्पिटलांत गेले, जायत्या डॉक्टरांक गेले, जायते पयशे खर्च केले, जायते वखदां चिकित्सा केली आनी गूण जावना, तर ताका एक कारण आसा. आतां ह्या पिडेक गूण आयलो तुमच्या पिडेक कारण कितें तें आमी समजूंक जाय. शिंजी आमी बऱ्या गेलो आसल्या हांवें तिका सांगलें तुमच्या लागीं तिका कितें सांगलां तें तुमच्या लागीं सांगलें. तुमी न्ही तशी जाय करून कोणी कांय बेजार नाकात, मिसअंडरस्टँडिंग जावंक नजो आमच्या लागीं. तिच्या लागीं सांगले विशय हांवें तुमच्या लागीं सांगचे. आमी बऱ्या गेलो आसल्या गंमत जीवन आसल्या एकदम ताका सांगलें हांवें म्हाका जावं एकदम तुमच्या मुखार दवरता. हांव केन्नाच
इल्लो तो ओपार केलो तांणी. हांवें सांगलें तांकां ना बाबा हांव पियेना, म्हाका सवय ना, म्हाका सोरो पियेल्यार बरें जाता. सगळ्या ना तो प्रेग्नंट इश्टीन इल्लो तो पिये आमच्या कुशीक समाधान येलो. हांवें ना 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 मागीर एकलो म्हणटा इश्ट आमच्या हितून आमी दिलो देवी तुकालें खंयच्या आमी सगळी इश्ट आमकां एक सांगलें तुमच्या खातीर सांगात तुमच्या खातीर इल्लो सगळे घेवंक जायना तुका सगळे इश्ट तूं अशें म्हणटा आसतना लागशें मेळून हांवें नाले गेलें. एक अर्दो पॅक सोरो काडलो. प्रेम सांबाळ जालें, खुशी जाली. दुसरे दिसा त्याच इश्टाक आमकां मेळोन एक पॅक दिलें. 30 ml आसलें ते 60 ml जालें. तिसरे दिसा एक बॉटल, चौथ्या दिसा अर्दी बाटली, 5व्या दिसा एक बाटली. बाटलेचो गुलाम जालो. सैतानाचें काम दिवसा सोरो पियेनाच्या देवीचाक 4 जाणां सांगाती फ्रेंडा बाटलाक त्या सैतानान नाडलें. पियेनातल्याक पियेलें आनी बाटलेचो गुलाम जालो. सैतानाचें काम दिसतालें. तो ताजे इतल्याक आनी वेंगी पंचायती घरात गेलो. ताजे उपरांत म्हजें काम जालें. सकाळीं उठलो, चाय नासतना सोरो जाय. ताणी पावलो सोरो पियेलो, शिरो जालो, जालें ते घरा लायले. सोरो पियेलो, ताणी फाटल्यान सोरो पियेलो, शिरो जालो, पूड जाली आनी गेलो त्या सोऱ्याच्या आमालार ह्या वाटेन ते सोऱ्याच्या आमाल खंय आपूण वता थंयसर गेलो. आनी कितें जालें एड्स आनी कितें जालें अपघात जालो जाल्यार कॅन्सर आनी कितें घरा आयलो त्या सोऱ्याच्या आमालार ते सोऱ्याच्या आमाल सोडले दुसऱ्या दिसा सोडल्याचे घरा आयलो पयशे नात जालें बरें ते बांडी ते बर्तन आनी कितें वस्तू आसल्यो त्यो इकून निमाणें आसलें पुरो हळद ते दोन इकून पुरो काडला जाल्यार उपरांत मागीर जालें बायलेन वचून गोळ्या जाय भुरग्यांच्या आनी गोवाचे वीज काडले जाल्यार इस्काळचे तिका भुरग्यांक दिले जाल्यार जोड नाडिले बायलेन आनी ह्या नमूने जिवान असली कंगाल जीवची आमी कितली कुटुंबां क्रिस्तांव समर्थीत आसां मोगाचें न्हू. आनी अशें ह्या रितीन नासली पिडा आमी खुद्द आपणायली आमच्या पिडे कारणान आमी खुद्द जावन आसां. तर तूं भयणी तूं मुळात कर तुज्या ह्या पिडेक तुज्या जिवितांत कितें कारण जावंक आसा कितें तरी कारण आसतलें अशें म्हणपाक जायना. ती अशी शिरमेली तिका तिच्या कुटुंबा समाजा जियेत आसतना कशें तेंच्या संदर्भात कशें पुरो जाल्लें तें पुरो उदास केलें आसतलें. आनी ती म्हणटाली न्हीद जावन बाबा तें सांगलें तें करेक्ट जावन आसा. तिचें रडलें बंद. आतां हांवें तिका सांगलें रडलें तुजें बंद जालें विशें तुका पयलीं समजलें आसतली तुवें उद्या आमी कांय सांगलें नाका भयणी. तूं चीज समजो मेळटा आनी बापाच्या कुशीक कॅन्सर वचोन कुटुंबा जिवीत आमी पंचायत जियेल्या त्या बापाच्या कुशीक ते उदासा काड आनी सगळें तांकां जेजूच्या पांयां उडय आनी जेजू लागीं पात्राचें ओसाणें जोड आनी आमचो देव काकुळदार देव ओसाण्याचो देव लायला देव तो म्हाका म्हज्या पुताक तुका तुज्या कुटुंबाक तो बक्षितलो पातकाच्या गुलामपणान सोडयतलो आनी आमकां सुखां दितलो. पातकाच्या बक्षाण्यांत सुखां दिली आमच्या कुडीची पिडा दूर जाली. प्रेज द लॉर्ड. ताळयो करून देवा गाता या एक कडेन करतले आमी एक ल्हान परत Devi Natato, Devi Natato,
त्या बहिणीला घेतल्या पुढे उद्या उतरात म्हाका देवाच्या उतराचो उडाक आयलो तो इतलो लोकांचो जमो करून 9,000 लोक त्या कंपाउंडा भितर मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स नंबर 29 to 31 देवाचे उतर सांगता जेजू सरावाचे पॉइंट करून पेला तरी कोलम तो एका डोंगरा गेलो आणि थंय बसलो एका गुड्याचेर उबारचो थंय वचून रावलो त्या वेळार जेजू कळसले तमाम जण नाना प्रकारच्या पिढ्याकारांक आणि आत्मावेल्यांक कुट्यांक सोंट्यांक भेऱ्यांक मोन्यांक आणि सगळ्या नाना रितीच्या पिढ्यांक घेवन जेजू चर्चेन हाडून आयलो आणि जेजून तांकां हयेंतल्यांक पिढेस्तांक आपण बोल केले आणि सगळ्यांनी तांची बरायकी फाटी आपणायली आणि आपल्या घरा गेली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आणि हांगासर इतलो लोक जमला तर पंडित जावन जेजू ताचे वयर कोण फक येता ताचे वयर कोण प्रवास दवरता ताजो कोण मोग करता कोण ताचे कडेन लागीं येता कोण ताचे थंय एकवटा आनीक भावार्थान पवित्र वेळ उपयोग करता तांकां कोणाय तो फाटीं धाडिना म्हणले चिता तुजे थंय आयले आनी जास्त रितीन आमी उदारिल्लें तें अद्भीत भावार्थी पातयेचें पवित्रपणाचें पॉयंट प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अशें आसता मोगाच्यानो आयच्या दीस बांगडे भक्ती कोणाची वेदी स्टार्ट सोमार मंगळारा दीस कुंसार दनपाराच्या उपरांत स्टार्ट जालें कुंसाराक हांव गेलो तर सोमारा दनपारा उपरांत मंगळारा दनपारा पर्यंत हांवें देवाच्या देवाचें उतर आयकत आसतना स्टेजीर जावन देवाच्या उतराचो अर्थ हांवें समजून काडीत आसतना म्हज्या ल्हानपणांत जावन 500 वर्साच्या भायर जावन तेजो म्हजी सगळी जिणी म्हाका उडासली आनी हांवें काय केलें सगळे म्हज्या जिवितांत बाबाच्या कुशे विरोध जिणी आनी त्या बाबाच्या कुशे विरोध वचून जिवित म्हणपाक आतां तरी सगळी पास्तां हांवें एका म्हणटानी एक करून लिस्ट केलें आनी 25 नमुन्याची पास्तां व्हडली व्हडली पास्तां पयलें बरयलें ताच्या उपरांत उदास कितें कितें आयलें पुरा बरोवन 25 नमुन्याची पास्तां ही उडास येताना हांवें चिंतलें उडास दवरून जेजूच्या जाग्यार येद्या कोर्ता थंय वचून कुंसार हांव जालो तर सांगतना म्हणटा गंजी जावन खंयची ना खंयची हांव विसरून येता तर ही खंयची विसरूंक नजो म्हणल्यार इराद्यान हांवें व्हडलें लांब लिस्ट आनी तें लिस्ट घेवन वचून सत्य तेन्ना कुंसाराची हांव गेलो ह्या जाग्या लागीं दिमिकान हांव कुंसार जालो आनी कुंसाराच्या संदर्भांत तें सगळें लिस्ट सुदारताना वाचून आनी सगळीं म्हजी पास्तां उसार सांगली सगळीं पास्तां उसार म्हूण सांगून काबार जाली तें ह्याच्यात म्हाका म्हणटालो बाबा तूं इतले बरे नमनेचें कुंसार जालोय इतल्या सुदारतानी कुंसार जालोय आनी सुदारताना तुवें आदार सगळीं पास्तां तुवें उसारली जेजू लागीं खंडीत जावन तुजी सगळीं पास्तां जेजून आयकली आनी सगळ्या तुज्या पास्तांक हांव तुका बसताडे घेवन तुका पास्तां घालून काडलें तुका खंडीत जावन दिल्या अशें म्हणालो समजोवण्याची थोडी इल्लीशी बरी उतरां ताणें दिली आनी मागणें ताणें केलें बेतोन ताणें दिलें सुटका तुका मेळ्ळी समाधान तुका वचूंक लागलो हांव उठून कुंसार जावन आयलो वचून येता म्हज्या जावन एक कितेंय एक वचोन एक वस्त कांच म्हज्या कुडीचो भायर पयल्या तसो अनुभव जालो आनी म्हाका म्हणजे काय हळू हळू कूड हळू जाल्लो तो अनुभव तुज्या येयलो आनी हें पुरो जावन हांव येता तर त्या उपरांत कोणा लागीं पुरो उलयता ताच्या लागीं आनी ती म्हाका ताका उलोवंक ताच्या लागीं मेळोवंक आनी ताका समाधानाची उतरां दिवंक म्हाका आनी आशा तेजो फुडें हांव उलोवच्या तशें माटी तेजो तर उलोवच्या तसलें म्हज्या थंय असलें चिंता आयलें उलयता एका कडेन उलयतना चौका जाता चौका लागीं उलयता व्हडलो चौको जाता तशें म्हणून जावन सुरू जालें आनी थंय जावन अशें वेळ मुखार येत आसतना सांजेर एक मागण्या वेळेची स्टार्ट जाली 6:30 जावन 6:15
तात्पर्य 45 मिनिटाचे ते अर्धा मोगला बघायचे ते मागणे आणि ज्या मागण्या वेळात सुरुवातीचे आम्ही डोळे दाखवून अर्धा मोगला बघायला सुरू केले त्या दोन्यामध्ये अखेरपर्यंत म्हणजे डोळ्यावर उठले करताना ते मागणे सोडून नेले आणि हात वर करून उभारून हात उभारून अर्धा मोगला बघाने दिसा त्याचा पुढीचे डोळे म्हणजे बंद केले तर म्हणजे आत्मिक डोळे उठते झाले आणि म्हाका एक दिसूंक लागलो तो एक लाईट परतोरी तो भरलो लाईट त्या लाईटामध्ये चिंतू दिसता आत्मिक दृष्टीनं या दृष्टीनं नाही ही दृष्टी दाखवून आसली आणि म्हाका दिसूंक लागले तेका नंतर म्हाका दिसून एक विषय तो संतोष जातलो आणि हांव जेजू लागीं सांगता जेजू लागीं मागता फार मागता जेजू लागीं म्हज्या खातीर म्हज्या बायले खातीर म्हज्या भयणी खातीर म्हज्या इश्टा खातीर म्हज्या सगळ्याच्या खातीर म्हज्या कुटुंबा खातीर हांव कांयच मागना तर हांव काय मागता कोणा लागीं वचोन हांवें तांच्या कश्टा विशयींच हांवें इंटरव्यू घेतली पिढे विशयींच इंटरव्यू घेतली तांकां बुजोवन दिल्ली तेन्ना तुमच्या उदासाक येतालें तांचेच पिक्चर तुमच्या मोदीच्या मैदानार दिसतालें आनी हांव तांच्या खातीर मागतालो जेजू लागीं आनी जेजू हांव हेतून फाती असतात म्हज्या न्ही म्हज्या कुटुंबाक आसले प्रश्न पिडा आसले ते घेवन हांगा आयलो जेजू हांगा आयलो पळयत आसतना तुजी पत्ता तुजी भुरगीं अरे हांगासर आयल्या खंयच्या व्यक्तीच्या कश्टान कसल्या पश्कावणी कसल्या अडचणीची पिडा घेवन हांगा आयल्या आणि जेजू तांचेर रुपयाची दिश्ट जालो आणि जेजू तुझे पवित्र वेगळा तूं तांचेर शिवताय आणि जेजू तुझ्या पवित्र रक्तान तांच्या पुढे त्यांच्या जिवितांत तांचे जिवीत खातीर आकार लावला तुझी फास्का आनी फास्काची दूर काड आणि त्या फास्कावणी तांच्या काही आयची पिडा जेजू तुझ्या पवित्र रक्तान दूर तुका मोडून भय घाल आणि तांकां बरी भलाय केली आणि तांकां खुशी समाधान दी आणि तांकां बऱ्या भलाय केलं आणि तांकां समाधान तूं फाटी घाल आणि वरच्या देण्याचो तांकां बोलू आणि त्या देण्याचो तांणी तुझ्या हेर तुझ्या पैसे भुरग्यांक आणि तुझ्या लागीं हाडून आनी तांकां आदार तुमच्याक तसले देणे आनी बोध तुका भागीदार म्हणून जेजू लागीं मागता आसतना जेजू किडयलेले कुसार किडयलेले ह्या आताचेर त्या किड्यांचे ज्यो कुस आसात त्या कुसांक हांव जेजूचे तेमे पावसाचे तेमे बुडले बरी रगत शंभरचे हांवें पळयलें ते रगत पडलें रक्ताचो थेंबो पडलो म्हणटच हांव पळयता 75% लोकांचेर पडला 25% लोकांचेर पडूंक ना हें दिसलें पळयत आसतना कोणा वती सकळी पडलें रगत नितळ जालें बाथरुमार उदक घालून साबू घालून जातून प्रत्येक शुद्ध घालता आसतना तो साबू चिको कशें देंवन घेवन येता तशें जेजूचें रगत पडलें म्हणटच नितळ जावन कंप्लीट नितळ जालें म्हणटच म्हज्या जावन एक देवचार भायर येवप म्हज्या बायले जावन आनी एक दिवसार भायर गेलो म्हज्या भयणी जावन मागीर एका भयणी जावन 4 दिवसार बरा जावन भायर वचून अशें पळोवंक लागले ते जर पळयता आसतना कोणाकय कितले सुकडी लोकांकय जेजूचें रगत पडलें ते नितळ जावन एका फाटल्यान एक देवचार वचून व्हडलो जोमो कितको तो थंय देवचार थंय जोमो जाले सगळे वेगळे वचून काबार जाले म्हणटेच वेचे पुरो काबार जाले वेचे दिसना तो म्हणटा आसतना त्या वेळार हांवें उदकांनी मागचें ऑटोमॅटीक बंद जालें हांवें बंद केलें न्ही बंद जालें आनी हालेलुया म्हणलें मागणेचें उतर हांवें उसारलें म्हळ्यार ऑटोमॅटिकली आयलें आनी हालेलुया म्हणलें उतर मागणें मारपाक तशें उसारलें त्या वेळार हांव जाणा जालो की त्या हालेलुया म्हणल्या मागणेच्या उतराचेर बसली सतत बसली बोलली आनी तशें हालेलुया म्हणून हांवें सुरू केलें तेन्ना वाचलो जोमो कितें लायनी जावंक सुरू जालो धांवता म्हणजे थंय आनी एक स्पीड वाडोंक लागलो आनी धांवता धडपड हालेलुया म्हणटा ते धांवता जोमो कितें लायनी गेलो त्या कांपौंडाच्या भायर पडलो कांपौंडाच्या भायर पडलो म्हणटा म्हाका बारीक खुशी जाली आनी आमी चिंतलें वचलो गेलो आनी म्हणजे ध्यान हांवें केलें ते नंतर म्हाका जेजू दिसना जालो आनी ते थंयच रावले आनी म्हाका पळोवंक लागले अशें करता आमी चिंतलें ते जावचे ते रावले म्हाका पळयले आनी म्हणजे ध्यान हांवें ते दिला म्हाका जेजू दिसना कितें जालें ओ ते जाल्यार म्हणजे कांगळे आयले
म्हज्या ल्हानपणांत हांव आज पर्यंत म्हजे मागण्याचे रीत आतां ह्या घडये हांव म्हणजे चिंताप कशें दवरता तशेंच आसलें. ध्यान दवरलें जेजूचंय कितें म्हाका पुस्तकांत गाणा मागलें आनी म्हाका लायट दिसलो, जेजू दिसलो, रगत पडटे दिसलें, निकर जावंके दिसलें, सेकल जावंके दिसलें आनी जावले ते केडीच्या भायर पडले म्हणजेच खुशी जाली. आनी त्या खुशयेन हांवें जेजू थंय आसलें म्हणजे ते हांवें थंय दिलें, कनेक्शन डिस्कनेक्ट जालें, ते थंय रावलें, म्हाका पळोवंक लागलें. आयज आमचो तो भगवंतपणी समाजच्या इराद्यान एकामेकाच्या मिसाच्या वयल्यान येता मीस भेटयता पूण चिंता खंय मार्केटींग, पिक्चर, टीव्ही सिरियल, आज खंय गमात, आज खंय गोंयचें असलें चिंता आतां हांव मिसाच्या बलिदानाक पूण चिंता खंय कनेक्शन डिस्कनेक्ट मिसाच्या बलिदानाचो फळ आमकां मेळ्ळो असाध्य कित्याक मेळ्ळात कनेक्शन थंय ना, डिस्कनेक्ट जाल्लें कनेक्शन आमचे मागणे भक्ती म्हणटे बाबा थंय पावना. तेच जालें म्हणजे थंय त्या वेळेर संदर्भात म्हाका कळ्ळें की हेच जर म्हजे मागणे भक्ती म्हणून जेन्ना बी जाता हांव इतिहास करून उबा रावता या मिसाच्या बलिदानाक उबा रावता. चिंता म्हणजे खंय थंय म्हणटालें त्या आदी करून म्हजें मागणे थंय पावनासलें, त्या लागून म्हाका मागण्याचो फळ मेळनासलो. आनी तेच आतां हांगासर घडलें डायरेक्ट कनेक्शन दवरून कितें म्हाका जाणा आसूं मागतलो, लायट दिसतलो, जेजू दिसतलो आनी रगत पट्टे दिसतलें, निकताचें पुरो दिसतलें. आनी ताच्या उपरांत जेन्ना खुशयेन ध्यान ते दिलें, कनेक्शन डिस्कनेक्ट जालें, देखून अरे आतां ते थंय पावलें. हें जाणा जालो प्रत्येक म्हजें ध्यान हांगा दिलें. आनीक हालेलुया म्हणून आसलो तेन्ना हालेलुया कंटिन्यू केलें. प्रत्येक म्हाका सेम पोजिशनार सेम लेपार जेजू दिसूंक लागलो. आनी त्या वेळार वो आयलो आयलो दोगया म्हणून परते फाटीं पळोवन धांवूंक लागले. जावले गेले खंय दोळ्यान पडले उडोवन जावले गेले फाटीं जावन गेले व्हडल्या न्हंयेचो वडच्या उदकांत पडोवन वळप गेले ना जालें. आतां दिसूंक दिसनासतालें. तें हाजीब जेजूच्या टायमार अशेंच जालें. जेजूच्या टायमार अशेंच जालें. देवाच्या उदकांत उडाक म्हाका आयलो. मार्क चॅप्टर 5 वर्स नंबर 1 to 13 एक जेजू लागीं एक सैतान अटॅक जाल्लो एक भुरगो धांवन आयलो आनी म्हणालो जेजू देवाच्या पुता कित्याक तूं आयलें आमकां दुख आयलाय कित्याक ताणें सांगलें जेजून ताका येतोच सांगून जाल्लें की ह्या भुरग्याक हांव मेस्टर सैताना आनी जेजून ताका सांगलें तुजें नांव कितें? आमचें नांव सैन म्हणून. कित्याक आमी जायते जण आसा, आमी जायते आसा ह्या भुरग्याक. आनी ताणें रिक्वेस्ट केलें तूं आमकां ह्या भुरग्याक हांव भायर धाडटाय जाल्यार खंय तरी खंयच्याय तरी जिवीत प्रवेश जावंक आमकां परवानगी दी. आनी थंय पळयतना ते कडच्यान दुकोर सरताले, जायते दुकोर आसले, 2000 दुकोर. आनी त्या दुकोरांत प्रवेश जावंक ताणें परवानगी मागली तेन्ना जेजू सांगलें वचा ताच्या भितर. आनी आतां भुरग्याक हांव ह्या भुरग्याक हांव ते भायर गेले, दुकान प्रवेश जाले, दुकोर त्या कश्टांक उडोवन तलवारान उदकांत पडोवन बुडोवन मेले. आनी बायबलांत क्लियर बरयलां थंय 2000 दुकोर आसले, सगळे नासले. सेम नोमेर हांगासर कितले लोक आसले तितले भितर जावन सैतान गेले. तेन्ना उडा सांगलें जर जाल्यार जेन्ना जेजूच्या काळार तशें जालें जाल्यार आयच्या ह्या काळांनी जेजूच्या नांवान तशेंच जाता. आनी जायत आनी बापाच्या परचेन पांच सुद्दां जोडी जाय आनी बरें की आपणाय जाय समाधान शांती एकवट राज जाय कुटुंबांत आनी जिवीत बापाक करता जाय. त्या आधी देवाच्या उतरावानी पाहत जेजूच्या काळार पुरापेक्षा ध्यानात दिला. तर मुलाचा आयलो आनी त्या उपरांत हांवें जेजू लागीं सांगलें जेजू हांगासरल्या सगळे आवड जेजू म्हणून हांव मानता. सेम टायम जेजू मुखार पावन येतल्या की आपण वयता रत्न दिसता आनी दोळे उठयतना पळयलें म्हाका कांय दिसना आसलें आनी हांव दोळे उठे करूंकच नात. कित्याक हांवें म्हाका भारी एन्जॉय जातालें, भारी खुशी जाताली. नवनेर मागण्या मुख्यमंत्री संदर्भात आत्मीक स्थितीची भोगना म्हज्या थंय म्हाका म्हज्या आत्मीक दृश्टी दिसताले ते पळोवन
ते भाविक व्यक्ती आणि खुशी जाताली आणि तो जेजू आपण येतो तिसरी चौथी पाचवी लाईन म्हणजे बहिणी कापडले 26 7 8 9 10 11 लाईन म्हणजे अनेक बहिणी कापडले 12 13 14 15 16 17 लाईन म्हणजे बहिणी कापडले 18 19 20 22 23 24 25 लाईन येऊन मका पडले आणि मका पडता चुम्मा करण्याचं कारण शास्त्र कारण काढतो अनुभव म्हणजे आणि ज्या वेळेला ताजे उपरांत म्हणजे पडल्यान जितको लोक बरोबर असलो तांचे उपरांत ठिकाणी आवडले कोणातही सत्कडे रजत पडून निदर जाल्यार सुद्धा जोडल्या तांकां आवडले आणि जायते जाणांक कोणातही पडोवना तांकां आपडोवना कोणातही पडोवना ताका एक कारण आसलें म्हणून आमी चिंतले म्हणजे कित्याक की हांव संवसारांत जिवंत भाशेन केला सती जातालें अशें रितीन तरी हांवें सगळे केल्यात कसले बाबतींत कसले धर्मांची मोहन चिंता कोणातही आसा कसले ते रजत पडोवना निदर जावनात आनी तसले आमचे जेजू आपडोवन आवडले तशें चिंता करून आमी चिंतलें म्हज्या मतींत तशें आयलें आणि ह्या रितीन कोणाचो तुका आपडोवंक आसलें जेजून आपडटलें पण सेम पोजिशनाक जेजू ती सोबत म्हणटाना हांवें जेजू सांगलें जेजू म्हणजे हांवें मागलें तुज्या लागीं इतलें मागणें आयकलें आनी मागण्याचो फळ जावन तुवें तुका कितें करूंक जाय तें बरेपणा खातीर सगळ्या लोकां खातीर तुवें जायतें बरेपण केलें जेजू ताणे तुमचें जावन तुका खाजो आमकां दिला अर्गां जेजू थँक्यू जिजस हें तुमचो एक उतर सांगूंक लागलो अर्गां दिवंक लागलो हांव तेन्ना जेजू अर्गां दिवंक लागलो तेन्ना जेजू बापाक अर्गां दिवंक लागलो हांव जेजू अर्गां दिता आसतना जेजू ताची दीश पळयतो न्हू आमच्या असो स्माईल घेवन जेजू बापाचे दीश उबारून बापाक अर्गां दितालो तर म्हाका कशें कळ्ळें हांव जेजूक अर्गां दिता आसतना म्हाका उतरांचो आवाज आयकता असो पूण जेजू बापाक अर्गां दिता आसतना म्हाका ताजो काळ आयकनासलो पूण ताचे मोठ हालचाली हांवें पळयले तेन्ना अर्गां दिता 45 मिनटाचें ते अर्गां वखदांचें मागणें जालें शांत निशब्द दोळे उबे करता एकदम समाधान सवाय 7 7:30 पर्यंत मिसाच्या बलिदाना खातीर स्टेज ताणी तयार केली मेज आनी मांडलें 7:30 मीस स्टार्ट 9 मीस काबार 1 घंट्याचें मीस काबार जालें हांव सगळे लोकांच्या जमेमध्ये बसलो सोम येत असताना हांव अर्गां वखदां आनी घेवन तूं येतल्या मौन येता जम येता फाटल्यान येता जाक्या म्हणटा आसतना हांव फाटी पळयता जाल्यार म्हजे हाताचे प्रॉब्लेम आयले भयण म्हाका आपयता हांव रावून ते आयले हांवें सांगलें तुवें म्हाका आपयली म्हणाले वय काशी जातालें न्ही घट्ट आज 16:30 मागणें स्टार्ट जालें पळय मागणें स्टार्ट जावन इंग्लिशाक मेळ्ळां कितेंय म्हज्या सोडून आयले आनी एकदम म्हज्या ती दूख रावली मध्यान हाटाचेर इतकी दुखी म्हाका सुचोवंक जावना म्हणजे कितें जातलें दूख येवना हांव बारीक आसताली त्या दुखीक सदांच 7 मिनिटां म्हणसर ती दूख आसली 7 मिनिटांनी ती दूख एकपणी टाक पावली ताच्या उपरांत एकदम समाधान चण जाता आनी खंयची दूख ना आनी म्हाका बारीक बरें लागता आनी ताच्या बाबतींत कितें उण जाली ना त्या वेळार हांवें चिंतलें जेन्ना त्या 45 मिनटाच्या आपल्या वक्तव्याच्या वेळार प्रेझेंट वचचे वेळार हें हांवें पळयलें हें जातलें घडलें जावन आसा अशें म्हणजे काय चिंतलें ताका आनी कांय सांगना त्या संदर्भार हांवें म्हज्या भयणी सगळें पळयतालो जेजू सारकांनी जेजू तुका वस्तू बरें दिता अशें म्हणटच ताका बारीक खुशी जाली तें कित्याक केलें आनी म्हाकाय खुशी जाली तें केलें आनी तो गांवांत येताना आनी एक आवाज करते घट्ट बा पळयतना निमाणे भयण हें काम त्या काळार बरयलें आयले लागीं दिसा येता हांवें सांगलें आपयली घट्ट बा काय 16:30 मागणें स्टार्ट जालें म्हणजे इल्लेशा वेळार कितेंय टण सोडून आयले आनी म्हाका इतली खुशी की इतली जाता की इतलो संतोष की म्हाका फाटी जालें जेजू नाका म्हण दिसता हांगाच रावया म्हण दिसता हांगाच काम करना पुरो हांगाच तुमची कितें थोडी त्या भागार रावया म्हण म्हाका भोगता घट्ट बा अशें म्हणलें तें उलयता आसतना म्हाका ताजें तें बदलावन दिसून आयली तें काम जालें दाम जालें वो कालेली खाता मनशाक वो कालेली
जाता असे म्हणताले असे पळयताले ते म्हणजे बैल क्लियर उलोवंक लागले प्रेज द लॉर्ड ताळे बसून जेजू करता दिया येता म्हणल्यार म्हणजे बैल आम्ही एक म्हणून दाखवलेले ताजे ते चाले प्रॉब्लेम आसा म्हणून म्हाका वचून आसले पूण जेजू वचून आसले गेला ताजे उपरांत मुखार डॅनियला गेला जेवण जेवलं येवन हांव एका ठिकाणी रावलो मलयाळम स्टेजीर हांव पिडेस्ताच्या रुमाक दिल्लें मायक सिस्टम कितें आतां सावंड बॉक्स सिस्टम करून दिल्लें आनी टीव्ही कनेक्शन दिल्लें थंय पळयतना टीव्हीर बरें लागता हांव पळोवन नाचता उबो आसा थंय त्या वेळार आई बायल आनी बहीण सकाळ जेवण जावन बायल विचारत गेले आनी म्हणाले तुका कुठे आज काल हांवें सांगलो 6:30 वरांक जेन्ना मागणें स्टार्ट जालें सगळे लोक उबा रावन आजूबाजून जेन्ना गांवकांनी मागणें स्टार्ट जालें आमी उबा रावली पूण पांयाच्या दुखीन पांय सुजले अशें अशें मोठे मोठे जाल्ले आमच्या पयण्याचेर आमी येता आसतनाक पयण्याचेर हें जाल्लें तुका अशी भाशेन अशीच्या पांया भाशेन मोठे मोठे जाल्ले पांय आनी ती खूब म्हाका सोसूंक जायनासल्यान उबो रावंक जायनासलें तर हांव बसली बसून मागणें कंटिन्यू करता आसतना बसून पांय सगळे चोडणी म्हाका बसूंक जावना देखून आनी एक चेअर हांवें मुखार दवरून दोनी पांय करून त्या चेअराचेर वयर दवरून हांवें म्हजे हात उबारून हांवें मागणें कंटिन्यू केलें 45 मिनिटाचें मागणें काबार जालें मागणें काबार जावन पळयत आसतना हांव उबी आसा हांव केन्ना उबी रावली कशी उबी रावली म्हाका खबरच ना म्हाका एक या केन्ना तर हांव पळयता अरे हांगा तुका पुरो ना या पुऱ्याची तूं कसली तूं म्हाका पांयाची दूख ना आनी म्हाका बरें चलोवंक जाय लागलें आतां पांय गांठी आनी पुरो जाम आसले लेफ्ट रायट करता चलोवंक लागले एक रावंड मारून आनी चलोवंक म्हाका दाखयलें आनी पळय हांव कसला सुदार जावन चलोवंक सोदता आनी आतां तूं वजन म्हाका तूं वजन करता जाल्यार म्हज्या कुडीन जावन 5 किलो वजन उणें जालां आनी कशी म्हाका म्हजी कूड हळू जाल्या अशें म्हणटा आसतना म्हाका जाली खुशी इतली हांवें कोणाक वचून विचारप हांवें म्हज्या ठिकाणी आसल्या कडेन म्हजी भयणी म्हजे बायल येवन तांच्या मर्जेन तांणी सांगता आसतना म्हाका जाली इतली खुशी की हांवें जेजूक अर्ज दिली तांकांय म्हणलें प्रेज द लॉर्ड जेजू करता ती आनी जेजू तुका इतलें बरें म्हणून केलां आनी हांवें म्हणजे चिंतलें यें मागणें बसलें म्हणल्या वेळार चल्लें गरयलें पळयलें तर तांणी जेजू करता दिली आनी ती तांच्या डोमेट्री गेली आनी हांव म्हज्या डोमेट्री गेलो अशें त्या वेळार जाल्ली खुशी गेल्ल्या आमी मागोवंक खुशी काली दयतली जेजूच्या लागीं गेलो जेजूचो मोग केलो जेजूचो एकवट लावन जेजून ताची पिडा सुकून गेली हाताची ताळे बसून जेजू काका इंग्लिशी खुशी जावन आपणाक गेल्ले हांव ताचे ते आसले पुरा पिडेचे बंधारे सुटोवन ताका सुटका दिली म्हज्या बायलेक जेजू काका दिया आनी अशें मुखार वचून आमच्या डोमेट्रीक आमी पावले आतां ताच्या उपरांत तो दीस आयकून पयलें ल्हान एक परस सगळे
हालेलुया देव बोलता दुसरो दीस बुधवाराचो दीस त्या दीस पिडेसाठी पिडा गूण जावचो आनी गूण करून काडचो दीस एल्सी नांवाची सिस्टर मस्त पयस जावन कोची जावन थंय आनी दनपारां आमकां सगळ्यांक एका हॉलांत जमयलें कन्नडा कोंकणी आनी इंग्लीश बाजू गोंयच्या सगळ्या हॉलांक एका हॉलांत जमयलें आनी थंयसर एल्सी नांवाची सिस्टर तिणें तिचें शिक्षण स्टार्ट केलें सुरवातेचेर तिणें लास्ट एकदां प्रेज केलें आनी एका भावाक फिलीप म्हणल्या नांवाच्या आपयलें ताका थ्रोन कॅन्सर आसलें आनी तो सुकलो सुकलो असो जावन आसलो फाटीं आसलो हांव तो फिलीप म्हणलो आयलो मुखार ती म्हणाली ताका हांव तुका जेजून आपणना तुका गूण केला तूं बरो जालाय आनीक तुका आतां कशें वखता तो म्हणलो अरे म्हणजे थ्रोन कॅन्सर कांय खावंक जायना पिवंक जायना जेवंक जायना आनीक बारीक कश्ट जालो मस्त भूक येना कश्ट जालो आतां म्हाका भूक ना हांव तुका जेजून बरें केलां अर्दान घेवन वचून घाली तशेंच ताणें केलें गेलो आनी वचून बसलो ताजे उपरांत सेकंड रावंड एका बायलेचें नांव सांगलें ब्रेन ट्युमर ती मुखार आसली तिचें नांव म्हाका उदासना आनीक ती काय म्हणाली तुका जेजून आपण गूण केला तिसरें रावंड दाशी तेन्ना प्रेज केलें आनी म्हणाली एक हार्टाचें प्रॉब्लेम आलें बरी नासलें आनी ताची हार्टाची प्रॉब्लेमाची पिडा जेजून येतोच तूं गूण केल्या अशें म्हणटा आसतना म्हजें भयण इतलें मुसर उठलें मागीर तेंच बसलें नांव कोणाचें काडून ना देखून ताची पिडा गूण जाली तेंच बसलें चवथें रावंड 8 तेन्ना प्रेज केलें आनीक म्हणाली तुका जेजून आपडला तुका जेजून गूण केला तूं आतां बरो जालाय तूं उठ आनी उबो राव अशें म्हणाली कोणाक तो गोंयचो खूब पेरयले मनीस ताका रुमांत जावन उखोवन आनी स्टेजीच्या मुखार दवरलें आनी ताका म्हणाली आनी हांव मुखार बसलो आनी कितें जेन्ना सांगलें तुका जेजून आपडला तुका जेजून गूण केला तूं बरो जालाय उठ आनी उबो राव म्हणटा आसतना तो असो न्हिदोवन आसल्या कडेन तशें उठलो नासलो ताचे हाताचे आनी पांयाचे बोटांनी अशें सुटली अशी सुटली कंप्लीट फ्री जावन थंय जावन लोक ताणें उठोवन सूट केलें लोक उठोवन सूट केलें आनीक संपूर्ण ताणें सुटका सोडली आनीक उठोवन उबो रावता सगळ्या लोकांनी तें पळयलें पळोवन प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीसस हालेलुया अशें म्हणून हरका होका लोकांनी हात दवरून हरका होका लोकांनी देव लागली कशें बसल्या चेराचेर उबा रावले आनी जनेलांचो ते ज्यो आसात ते पांय तेका दवरून सरळ लोकांचे सरळ कशें शेतात ते ताका धरून अशें उबा रावन अशें ताका पळयतात आनी प्रेज करतात बापाक प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीसस हालेलुया अशें म्हणून हात मारून लागले आनी त्या पळयत आसतना हात मारच्या लोकांक तिणें सोडले बापाक हात मारून येतो आनी अर्का होका पाताक आगळे तरी दिवं दितो म्हणून अर्का होका दिता हो मनीस नीट उबो रावलो ते तर तिणें सांगलें सगळ्यांक तुमी सायलेंस रावा सगळीं सायलेंस रावली सगळ्यांक सांगलें बसा सगळ्यांक बसली आनी हो एक मात उबो आसा आनी ताका म्हणाली तूं सर आनी स्टेजीच्या लागीं तो भाऊ अशें मेटा काडूं लागलो बारीक आसतना अशें मेटा काडून मुखार येता आसतना फाटीं जावन येयलो तरणाटो येवन ताज्या उजव्या हाताक सपोर्टा खातीर काय पडटा जाल्यार पडोवन नजो म्हणल्या इराद्यान धरून लागलो तेन्ना ती म्हणाली अरे तूं ताका धरी नाका पडली ताका पडी नाकात ताका आतां जितून धरून आपण चलोन आसा तो पडना आसतना तो फाटीं गेलो आनीक वो भाऊ चलोन स्टेजीच्या लागीं पावलो आनी म्हणाली ती उबो राव फाटीं गो आनी चलोन वच आनी त्या चेराचेर बस फाटीं गेलो सरलो
बसून चेहऱ्यावर बसतो आणि आणि चिंते देवाचे उतार ते संता वैत आल्यावर ते मुजा खातीर आणि बापाच्या पोते खातीर जाऊन होता आणि हे देवाचे उतार खंडित आणि खंडित आणि खंडित जाऊन सब जाऊन होता. Luke chapter 5 verse number 13 to 26 सांगतं देवाचे उतार संता जेजू एका घरांत मारण्याखातीर उभा असलो दैत्य लोक काही जमले शास्त्री फरियो असे वटे मनुष्य जमले आणि दैत्य जेजू बाबाची उतरा उलयत असताना ताज्या उतरात वसली सतत वळताली की पिढ्यासाठी पिढा गुण जाऊन देत असली आणि रत्नी खुशी जोडत असली सगळं त्याच्या उतरामारे पाच वळताली आणि ते जाणार पुढे त्या जण एका हरिगडात उगवणार नाही उगवणार जेवू लागली मत्स्याकडे काही वाट मिळताना त्या लोकांच्या पेटीने त्यांना वाट मिळवला आणि ते कशाही तरी जेवू लागली मत्स्यामध्ये हिराजानं त्या जणाच्या फाकावेल सोडले फाके सोडले आणि त्या फाकावर फाके सोडवून त्या डोंगराकडे आणून त्या सोबायचा नाही त्या मनुष्याकडे जेजूच्या पायाला ठेवले आणि त्या मनुष्याक हारणाच्या मनुष्याक त्या पिढेत मनुष्याक पळवून दिश वयर केली वाला कसो देवला तरी 4 जण असे फिरतात त्याची त्या 4 जणांच्या तिथून पळवून तांसो बाबाचा सोबत जाणवला जेजू या हरिकारीच्या या पिढ्याच्या मनुष्याक म्हणालो बाबा तुका तुझ्या पात्रांत सुटका मिळते तुझी पात्रां तुला बसली आणि येऊन ऐकले शास्त्री आणि परिचय बाबांना सेवा करण्याशिवाय मनुष्या पैकी कोणाचा अधिकाराचा पात्रांचे बघताना विचार असे म्हणून त्यांच्या दिवसात ते चितूक लागले आणि त्यांची चिंता जाणं झालो जेजू त्या जमान्यातही त्या मनुष्याला म्हणालो कंचे चढ सोपे कंचे चढ सुलाभ कंचे चढ पडे तुझी पात्रां तुला बघताना म्हणून पात्रां जाऊन बघताना निघते पात्रां जाऊन सुद्धा निघते सुलाभ घे या तुझी पिढाचा गुंडाने म्हणून पिढेचा गुंडाचे बरे सुलाभ बरे तर म्हणजे बघून घे आणि पात्र जाऊन सुपारीची पत्री आता म्हणून जाण्यासाठी आता शेजून त्या पिढेचा सांगलाय तुझी पिढे जाऊन तुला सुख मिळले तुझे विचारात सांगले होत तुझ्या करा आणि त्या मनुष्यानं त्याच्या विचाराने कान गेले तो बरोबर जुलवता सुरुवात विचाराने कान गेले सध्या राहू ते पहिले ते सगळे लोक त्यांना झाले शर्मिळ केले आणि त्या मनुष्यातही त्या गोईच्या भावातही असे झाले आम्ही जिंकले जर ही आला तर इतली गणित आम्ही पुढे लागलं माझ्या जिविता खातीर देवाच्या उतराच्या आणि तुझ्या संबंधा सोय हे सगळे जीव असा खंडिती या देवाच्या उतरातही सतत असा खंडिती या देवाच्या उतरातही पृथ्वी असा खंडिती या देवाच्या उतरातही अधिकार असा खंडिती या देवाच्या उतरात सोय जीवित असा आणि शुक्रार 34 टेस्टमेंट आम्ही दिली सोमवार 34 मिसाचे बलिदान सकाळी झाले आणि आम्ही भाजी पैसा जाऊ कंच्या मेट्रोडॉर वेनाचेर 800 जण 75 वाईट त्यांनी अरेंज केले असलेले कंच्या मेट्रोडॉर वेनाचेर त्या 75 वाईट पैकी हांव वचून बसलो त्यात सेम मेट्रोडॉर वेनाचेर तोय हरिका घेऊन बसलो कित्याक आतां दुसरी गाडी नासली जेजू जाणाचो म्हजो तुबाव म्हाका तुबाव हांव पयस करचे खातीर म्हज्या मुखार ताका उठयलो बरो केलो म्हज्या सांगात पयस करचे खातीर म्हज्या हांवें बसयल्यात मेट्रो वेनाचेर बसलो आनी स्टेशना वचून पयस केलें स्टेशनार गेल्या खंयच्या ट्रेनीर हांव पयस करतलो त्याच ट्रेनीर त्याच कंपार्टमेंटांत म्हज्या सांगाता जेजू ताका पयस करूंक लायलें मेंगलोर वचून आयलो मेंगलोर हांव गेलो म्हज्या घरा गेलो मेंगलोर गेलो बस ताज्या घरा गोवा गेलो ताल्यो जेजू ताका
आणि समाधानीच त्याच केस पडले डॉक्टरला तुमच्या बहिणी घेऊन गेलो पूर्ण रिपोर्ट घेऊन हाताच्या प्रॉब्लेमच्या बहिणी आणि ते बोलतो डॉक्टर गेलो आम्ही म्हणे डॉक्टर मत कसं तुझ्या बहिणीच्या ट्रीटमेंट करा ट्रीटमेंट करता पहिले म्हाका आधी तपासणी परते करून जाय म्हणालो आधी ऑपरेशन केला मी म्हणाले ना काय लावू सगळे प्रत्येक एक ताची चिकित्सा करून जाय मेडिकल चेकअप करून जाय हे करून तुम्ही एक चीट घ्या मेडिकल चेकअप ना तू पैसे वेस्ट कर नका काय कधी तू पैसे वेस्ट करताय पहिले वॉज ऑपरेशन कर मागितली आहे आणि म्हणे डॉक्टर साहेब सुद्धा करायला पैसे वेस्ट करतात म्हणजे जाऊन येतं ऑपरेशन करतात काही प्रॉब्लेम ना पुन्हा मला आतो एक मेडिकल चेकअप तुझ्या बहिणीचे करून जाय आणि तो रिपोर्ट तुम्ही द्या ताजे ओपन राहून ताजे ऑपरेशन करतो त्या स्थिरता डॉक्टर राहून आयला म्हणजे ताणे मागीर चीट दिली आणि मेडिकल चेकअप केले पुरो सगळे लावून त्याचे मेडिकल चेकअप करून आणि जाले टीव्ही स्कॅनिंग आणि पुरो केले आणि रिपोर्ट काढलो फ्रेश रिपोर्ट काढलो पूर्ण रिपोर्ट आणि वोट रिपोर्ट दोन्ही वोट डॉक्टर दिले पळयता डॉक्टर म्हणतो म्हणालो हे कसे कसे झाले तुम्ही काल ट्रीटमेंट केले ऑपरेशन तुम्ही करू ना आणि आता करायला घेऊची ना आणि बरे झाला होता हे काय ट्रीटमेंट तुम्ही केलंय आम्ही डॉक्टर दिले केअर डॉक्टर हिंदू धर्माचा होतो डॉक्टर डिवाइन मेडिकल सेंटर म्हणले ते हॉस्पिटल जेजू म्हणले नाव होतं डॉक्टर आणि सही सरकारचे मागणी बघते कॉन्टेंट मेडिसिन ट्रीटमेंट आणि आम्ही गेलो होतो अशा हा तुम्ही पट्टा गेला आम्ही वही पट्टा गेला हो सही होतं बरं झालं जायचं लागले असतात अशा तरी बरं झालं काही प्रॉब्लेम ना हे केला 1994 सप्टेंबर ताज्या उपरांत 1997 ऑक्टोबर 12 तारखेक म्हज्या बहिणीचे काजारी जाले आता ताका दोगा भुरगीं आसात मस्कटांचो खूब मासांगला वस्तीकरण आसात एका भुरग्याचे कस्त हांवें ताच्या हाताच्या प्रॉब्लेमाक लागून ऑपरेशन लागून ट्रीटमेंटाक लागून हांवें करून ना देवाचे पुत्र म्हाजे पासें बरें जालें ताजे भेटून देवाक जालें म्हज्या बायलेक मागीर पळयलें कंप्लीट मेडिकल चेकअप केलें फिट कांय प्रॉब्लेम ना मोदीचे समाधान इल्लें दितालो आनी मागून आमी मोदीचे समाधान मागून जोडले आपण गेल्ल्याक समाधान नाही ताजो इल्लोसो मोग केलो ताणें हांव वचचो मोग केलो तुज्या बायलेची पिडा सुद्दां ताणें करून गेली भलायके जावन ताका सुद्दां दिली आनी बरो रिपोर्ट फस्ट फिट रिपोर्ट आमकां मेळ्ळो ताणे भेटून जेजू करता येता म्हणल्यार आपण येयले ताजे ते गरीब पिडा आसा काही प्रॉब्लेम आसा पोवचोन ते ल्हानपणांत ते तशें उलयताले ते सदांचे आमकां जाल्लें आनी जेजू करता आसले ताजे कितें प्रॉब्लेम फ्युचराक कितें प्रॉब्लेम घेवन म्हणून आनीक उलोवचें ताजें समान आसलें त्या भयणीक जेजून ताका सुद्दां दिली बरें करून च्या पितान ताका ताची बरी भलायकी फाटी दिली आनी त्याय भयणीचें म्हज्या 1999 ऑगस्ट 26 खाजर जालें दोगां भुरगीं एक चेडू बऱ्यान करून खुशयेन संतोशान माय मोगान एकोटान हांगाच ताका हाजे घरांत तीं जीवन आसात जेजू करता भयणीच्या ट्रीटमेंटा लागून हांव काम करून आयिल्लो संवसाराक पार केली जेजूच्या नांवान म्हज्या कुटुंबांतल्यान कांय तरी करचें म्हज्या इराद्यान हांव काम करून आयिल्लो मनीस आमी 12 जाणां भाऊ भयणी 5 जाण भाऊ 7 जाण भयणी एका आवय बापाय हांव मनगोडो म्हजे 4 जाणां भाऊ भयणी ल्हान आसतना आवय बापायचो भाई सगळी आवय हांव बापूय हांव व्हडलो भाऊय हांव ही जबाबदारी म्हज्या आवय बापायन ह्या खंयच्या कुटुंबांतल्यान म्हाका दिल्ली न्ही म्हाका दिल्ली देवान जेजूच्या नांवान म्हाका दिल्ली पवित्र रत्नाच्या बरोबर संदेश हांवें जबाबदारी जेजूच्या नांवान पुरो करीत म्हज्या इराद्यान काम करून आयलो आनी हें पुरो हांवें केलें जेजू जाणा आसलो म्हजी चिंता पळोवन म्हजी भोगना आनी हांव जेजू खातीर कार्य करूंक अपेक्षिता ही म्हणलें हे म्हजें चिंता पळोवन तो जाणा आसलो देखून ताणें म्हज्या सगळ्या म्हाका मस्कट रावन एका म्हज्या फ्रेंडा म्हाजे पास विजा काडनाका धाडले आनी हें पुरो गणितां जाल्ल्या उपरांत म्हजें एकच काम बॉम्बे वचून पडटा ग्रूप वचो टेस्टमेंट दिताना जायतो लोक बॉम्बे जमतालो ते म्हणटाले हरी ताच्या घराय कितें ना कितें प्रॉब्लेम कितें ना कितें पिडा कितें ना कितें कश्ट आनी दुख हर एक कडेन वेगवेगळे कितें पयशे काडून सुरू केले आनी बॉम्बे वचून पडटाक हांवें विशाल सगळे म्हजे खातीर त्या दिसा त्या लोकांक वचचे खातीर आनी अशें दुसरो तिसरो ग्रूप थंय जमयतना म्हज्या इश्टाचे म्हाका फोन आयले तेणी तुज्या खातीर विजा आयला आनी ती विजा काडून गेलो 1995 फेब्रुवारी
9 तारखेक आनी तेन्ना आसा पर्यंत हांव त्या सुविधाचेर आसा वचून हांव कामाक जॉयन जालो 13 म्हयने काम केलें ताजे उपरांत जेजून म्हाका बिजनसाची वाटा केली आतां हांव दिस्त म्हणली थंयसर त्या गांवांत मस्कट गांवांत कंपनी आसा बिजनस करून आसा त्याच बिजनस वाडपाक चड वेवसाय राजांत वचचे खातीर जेजूक सांगता सांगून जेजूच्या सांगता सांगता पवित्र आत्म्याचे बरोबर सत्य सवय हांव सोगोन आसा तुमच्या तसल्या भावांक आनी भयणीक मेळोवंक वेगळ्या वेगळ्या प्रदेशांत वचोन देवाचो पत्र करचे बाबा हांव वकात लागचे बाबा ते हे पडोवचे बाबा ते हे करचे आनी जेजूच्या नांवान जिवीत जिवोवचे एकच काम उरचें निस्वार्थपणी देवान म्हाका दिल्ल्या आस्रा सवय ताज्या राजांत काम करचें एक चिंता ताळी भरून देवाक मोगाच्या भावानो आनी मोगाच्या भयणीनो आमच्या मुखार आल्तारी वयर पवित्र सक्रामेंतांत ल्हान उंड्याच्या रुपार जेजू हजर आसा. सगळ्या येवटी आपले कुडीचे पातकी दिश्ट उक्ती करून त्या सक्रामेंतांत उंड्याच्या रुपार आसल्या जेजूक पळया आनी आमी हर एकले आमचे कुडीचे दोळे आमी बंद करया. आनी व्हडा फातयेन भवरतान आमची आत्मीक दिश्ट उक्ती करूंक आमी जेजू लागीं
पवित्र आत्म्याच्या बळवंत सक्ते सवे विनंती करूया. हांगासर आमकां उंडेच्या रुपार दिसता तो खाली उंडो न्हय, तो जावन आसा सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो उंडो. तो जावन आसा सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो जीव उंडो. आनी तो जेजू आमकां हर एकल्याक सांगता, कोण म्हज्या थंय येता तो केन्नाच भुकेवचो ना, आनी कोण म्हाका सतमंता तो केन्नाच ताणेवचो ना. आमचे बावर्ती आत्मीक दोळे उक्ते करून त्या जेजूक आमी पळोवया आनी त्या जेजूक आमी सांगया मोगाच्यानो, जेजू हें वर्तें भाग तुवें आमकां दिलाय तुज्या थंय लागीं सरच्याक. जेजू तुवें आमकां वर्तें हें भाग दिलाय तुज्या लागीं सरोन तुजी वळख धरच्याक. जेजू तुवें आमकां हें वर्तें भाग दिलाय तुजो मोग करच्याक. तुका जाणा जावन तुज्या थंय एक करच्याक, तुज्या थंय एक जावच्याक हें वर्तें भाग तुवें आमकां दिलाय जेजू. म्हणून आमी जेजू लागीं म्हणया आनी आमी म्हणया जेजू लागीं, जेजू आमी तुज्या थंय एक वडच्या खातीर म्हज्या आनीक तुज्या मदें कितें तो पथकांचो आंकडो आसा. जेजू तो हांवें तुज्या नांवान तुवें बापा तावन आमकां मागोवन धाडल्या त्या पवित्र आत्म्याच्या बळवंत सत्ते सवें तो आंकडो मोडून तुटोवन उमटून म्हज्या आनी तुज्या मदें तावन तो भायर उडोवंक आमकां तुवें पदवी दिल्याय. ती पदवी आमी उपयोग करच्या खातीर बापा तावन आमकां कृपा दी म्हणून आमी मागया. तुज्या थंय लागीं सरोन तुज्या थंय एक वडच्याक, तुज्या थंय एक जावच्याक आसलो आंकडो तुटोवन आमची वाट आमी सुडाल करन तुज्या थंय एक जावच्याक आमकां तुवें आसा कर दिलाय. हें भाग आमी तुज्या तावन आपणावच्याक तुवें दिलाय. त्या पवित्र आत्म्याचो आमी सांगात जोडच्याक तूं बापा तावन आमकां ती कृपा दी सोम्या म्हणून आमी मागया. आनी आमी सांगया जेजू लागीं, सोम्या आमी तुज्या थंय जर तर आमी एक जाल्या सांगया आमी जेजू लागीं, सोम्या आमी जर तर तुज्या थंय आमी एक जावन एकवटल्या. तुवें सोम्या सांगलाय बापाच्या पवित्र बळवंत सत्तेच्या उतरा मारिपात त्या हरिकराच्या पिडेकराक तुवें सांगलें तुजी पातकां तुका बोगसाली. आनी सोम्या 300 उतरां आज आतां ह्या घडये ह्या संदर्भी तूं आमकां हर एकल्याक सांगतलोय. आनी ती उतरां आयकोन त्या उतरांचो अर्थ आमी समजून काडूच्याक सोम्या तूं आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमच्या मतीक दी. तुज्या फातकांत तावन तुका सुटका जावं अशें म्हणल्याचो अर्थ सोम्या खंडीत जावन त्या हरिकराक त्या हरीच्या पिडेक कारण जावन आसलें मूळ कारण जावन आसा तें फातक. त्या पिडेचें मूळ कारण तें फावंडेशन जावन आसलें फातक तुवें तुज्या वर्त्या पदवेच्या वर्त्या सत्तेच्या बापाच्या उतरां मारिपात तें तुवें उमटून त्या हरिकराच्या पिडे सतावन तें काडलें. आनी ताजे वयर उबारून आयिल्ली ती हरीची पिडा ती ताजे थंय राज करना जाली सोम्या. आनी त्या नंतर तुजी पदवी त्या शास्त्रींक आनी फरिजेवांक आनी
भावार्थांत असकत असल्या आमकां भावार्थांत तुज्या थंय लागीं सरोन एक वटच्याक तुवें ही करणी तुवें करून दाखयली आनी आमी पळय सारकें तुवें आमकां त्या मनशाक सांगलें हें तुजें खाणगे बिछाणें आनी सल घरा आनी तो मनीस तो हरिगार सम्या सगळे जमा आशिल्ल्या लोकांच्या जमे मदल्यान ताचें बिछाणें कांदून सिदा सलतस रावलो. कित्याक फावंडेशन जावन आसलें त्या पिड्याचें कारण तें फाताक उमटून तुवें काडलें म्हणटच ताज्या वयर ती पालवन आयिल्ली ती उबारून आयिल्ली ती पिडा थंय रावूंक शकना. ती पिडा ताज्या तावन नाश जाली. सम्या ह्या घडी आमी नानाता तराचे पिडेन आमी कश्टून आसा. नानाता तराचे कश्टान आमी अडचून आसा. सम्या जायत्या रितीच्या दुखांत आमी अडचून आसा. जेजू वेगवेगळ्या तराचे खंत बेजाराई अडचणी दुर्बळकाई अस्कतकाई बेदस्पराई नष्ट मनावेद दुस्मानगाई राग मोसोरू हगे असल्या सक्कड पिडे सवे असले सक्कड तुझ्या कुशे विरोध आमच्या ते राजकत्या या करणे सवे नट्य सवे आमी अडचण आसा. सम्या त्या देखून या अडचणे सवे आमी आसोन आमकां तुज्या थंय लागीं सरोंक आमकां कश्ट जाल्यात. सम्या भावार्थान आमचे कान आमी उक्ते करना आसा. भावार्थान आमी तुका पळोवन आसा. भावार्थान आमी तुका पळोवन आसल्या बरीच सम्या तूं आमचे थंय येवन आसाय आनी आमी तुज्या थंय येवन आसा. तुज्या थंय आमी लागीं सरल्या संदर्भार आमी आयते जावन आसा. आमच्या खातीर तूं केन्ना हें उतार उसारताय. तुमच्या पथकांतावन तुमकां सुटका मेळ्ळी. तुमच्या पथकांतावन तुमकां सुटका जावं. सम्या आमच्या जिणेंत जियोनच्या खातीर सगळे तुवें आमकां दिलाय. तुवें आमकां दिवंक नातली एकत एक वस्तू एकत एक विशय एकत एक संगत आमी आपणावन घेतल्या आनी तेंच तूं विसारताय. सम्या आमच्या तावन आनी तें जावन आसा फकत भाताक शिवाय दुसरें कांयच न्ही. सम्या सम्या आतां आमी हांगासर तुज्या मुखार तुज्या हाजीरपणांत आयती आसा. सम्या एक उतार तूं उसार. तुज्या पथकांतावन तुका सुटका जाली. सम्या आमकां आमच्या पथकांतावन तुज्या नांवान जर तर सुटका आमी आपणायली जाल्यार खंडीत जावन तुज्या कुशे विरोध कितेंय आमच्या थंय सकत राजकारण आसा. कसलोय आडखळी आमच्या थंय राजकारण आसात. खंयच्याच तराच्यो अडचण्यो या दुर्बळकाई या दूख कंत बेजाराई या राग मोसोर हगे राजकारण आसा जाल्यार खंडीत जावन आमच्या थंय तें राज करूंक शकचें ना. ह्या सरू तुज्या कुशे विरोध राजकारणाच्या त्या सगळ्या संकटावन आमी सुटका जोडूंक शकतले. हांव सम्या 12 वर्सांत हांव रक्तस्रावान कश्टून आसली ती स्त्री फकत कोणातावनगी तिणें आयकलें आनी ती जाणा जाली.
गुण करणार, जीवित दिनार मेसरी सोमी येणे आमच्याच बगलेन पाचार जावचो आसा. आणि ऐकून ती कितल्या कष्टान आसली सोम्या ती स्त्री, तिने असले तिचे सगळे वक्तांक फाटल्यान डॉक्टरां फाटल्यान खर्च करून ती खंगाल जाल्ली ती स्त्री वरत्या भवरतान त्या लोकांच्या मोदे रिगली. ती त्या लोकांच्या मध्ये रिगोन तुझ्या सरशीन येवन तुझ्या आंग उसराक आपडच्या खातीर ती कितली उड्डाली सोम्या. त्या लोकांच्या मध्ये ती रिगोन वेता आसतना कितल्या जाणांनी तिका गुड्डायलें जावंक पुरो, कितल्या जाणांनी तिका अडचिलें जावंक पुरो. तिजे आंग, तिजे माते, तिजे केस धुळीन बुडले जावंक पुरो. कितल्या जाणांनी तिजे हात आणि तिजे आंगाचेर वेगळे वेगळे ठिकाण्यार जाग्यार गुड्डावन कितें कितली दूख सोंसल्या जावंक पुरो. ते खंयचेच तिणें पर्वा करनासतना त्या लोकांच्या हिड्यांत रिगोन सोम्या तुज्या फकत आंग ओसराक तिणें भोंवतना पडलें. आनी त्याच घडये तुज्या तावन गुण करची सकत वळून गेली आनी तिणें तो अनुभव जोडलो. तिणें पिडे तावन सुटका जोडली सोम्या. आनी तुवें तिका सांगलें उतर जावन आसा, बाये तुज्या भावार्थान तूं बरी जाली. सोम्या तोच भावार्थ घेवन आज आमी तुज्या मुखार आयल्या. जायते आमचे राटावळे आमी सोडून आमी हांगासर आयल्या. जायतो आमचो वावर आमी सोडून आयल्या. खंयच्याच तराची कसलीच संवसारी पर्वा आमी करनासतना आमी तुज्या मोगान आशेवन बुकेवन लालेवन थान येवन आमी वरत्या भावार्थान तुज्या लागीं आयल्या. सोम्या सोम्या आमच्या थंय आसात कितें सकड कश्ट, कसले पिडा, कसली अडचणी, कसली खंत, कसली बेजाराई, कसले ना समाधान, कसली दुस्मानगाई, हे सर्व तूं जाणाय सोम्या. सोम्या तुजी खुशी वय जाल्यार हांव आयतो आसा, हांव आयती आसा. सोम्या तूं एकच एक तुजो शब्द, तुजें उतार उसार आनी म्हजी वर्ती पातयणी खंडीत जावन आमी हर एकली हांगासर तुज्या हाजीरपणान आसा आमी सुटका जोडटले. हांव सोम्या आराधना वंदन आराधना
आमच्या मोगळा रचणारा आणि पोषणारा बाप्पा, सोडवणारा आणि रक्षका जेसू, मोग करणारा आणि सांभाळणारा, वाट दाखवणारा, बुजवणारा पवित्र आत्म्या, आमका पथकाच्या गुलामपणाला सोडून आमका आत्मी जीविताचा आसरो पुढार आणि आत्मी जीविताची सरकाराची आत्मी ग्रेस गे आमका जोडण्याच्या कधी स्वतः जीव तुझ्या बघेन गुस्सा बली भेटल्या वरत्या बलिदानचे शेळी म्हज्या मोगळा जेसू, तुका आम्ही नमस्कार करता, तुका आम्ही आराधना करता, तुका आम्ही आता सदा तुझ्या पायातळा राहिलो, तुझे वाटेला शब्दलो, तुझे संगिया गायतलो, पाटे ससना